हां दिगोर आशाबाद सगळ्या सांगपा सोदता कोड लागले कारणान काय आम फंक्शनूय करपा मेळना पण आमी आनी जोरान एकूच न्हू खूब फंक्शन करूया कोड जातकूच आनी पावसूय काबार जातलो कोड काबार जाता म्हणल्यार इतले सांगून इतले व्हडले संख्येन सगळे एकठांय जाले म्हाका लागून वतान रावले. VADDEM had become a trouble spot wherein many boys, local boys were taking drugs and creating problems under the influence of alcohol. In fact, we have apprehended some boys while when they had drunk and they were causing public nuisance. In fact, even one accused person from this particular place is booked for a murder case and presently facing trial in the Sessions Court. We have booked one case in the nearby area wherein one person was caught red-handed with 1 kg drugs recently. Our endeavor against drugs and against public nuisance will continue, and this outpost is going to be a healthy sign for good development and good policing. Thank you. आमदारान उतर पाळ्ळे म्हूण थळावो नगरसेवक यतीन कामुर्लेकार उलयलो. तुमकां याद आसतलें म्हाका 1-1.5 म्हयन्या पयलीं हांगासर एक पुण्याच्या एक भुरग्यान हांगासर जंप मारून जीव दिल्लो हांगासर आनी तेज्या उपरांत जी मागणी जी लोकांची पयली आसलेली ते मागणीक लोकांनी आनीक नेट धरून लोकांनी आनीक आमकां आमचे कडेन एज वॉर्ड कावन्सिलर आमचे कडेन डिमांड केलो की कितें तरी हांगासर सेफ्टी मेजर्स आमी घेवपाक जाय. सो आमी आमचो जो डिमांड आसलेलो तो डिमांड आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा फुड्यान मांडलो आनी हांव आयज खरेंच मना पासून तेंचे आभारी आसा की तेंच्यांनी ते मनार घेवन बेगींतल्या बेगीन 1 म्हयन्या भितर तेणी हो आउटपोस्ट आनी ते सेफ्टी ग्रील तेणी इमिजिएटली आमकां हेजी सोय करून दिली. तेजेर रोख धरपा लागून हे आउटपोस्ट आयज आमकां हांगासर आमी जो खूब पयलीं हांगासर जाल्लो आहा पण आयज आमी त्या बर्थडे खातीर आमी तेजें आयज लोकार्पण केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.